ताजे सर्वेक्षण जाल्लें आसता आनी करचें पडटा आनी तें केल्या नंतरूच जाता. दुसरें तुवें जें आतां एक्शन घेतलें, एक्शन डेफिनेटली घेतलो, कारण तो जेई आसा पळय तो पयर कोणा बरोबर तरी वचून हांवें मुख्यमंत्र्याक फायल दाखयली ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची आनी हांव विजिलन्स इन्क्वायरी करता ताची, ताचो असेट व्हॅल्युएशन करता संबंद हेचें. कारण हें जावपाकूच जाय, खंय तरी हें बंद जर जातलें आसत, काही गोष्टी जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजोय प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, हायवे एक्ट सांगता देर should not be any speed breakers on the road. म्हणजे नोटिफिकेशन कलेक्टराचे ओव्हरपावर करता एकटाक, हेजो अर्थ तसो जालो. श्री सर, इट इज इल्लिगल. हांवें म्हणा हें इल्लिगल, खंयचे नाका ते इमिजिएट आमी एक्शन घेतात. सद्या कोड ऑफ कंडक्ट आसा, काय तरी करपाक मेळचें ना. थंय कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या नंतरूच तें काम चालू जातलें. म्हणजे 12 एकच उरलो स्पीकर सर. स्पीकर सर, तुम्ही स्पीड ब्रेकर घालतात त्याच्या सायन बोर्ड पेंटिंग ऑफ स्पीड ब्रेकर्स हे कित्याक करिना? इट इज प्रोवायडेड इन द एक्ट आनी लॉ. ते कित्याक करिना? अशे कितलेशे एक्सिडेंट जाता, फक्त ते करिना म्हणून एक्सिडेंट चड जाता. स्पीकर सर, हो आनी एक घोटाळो आसा. हो जर हाजेरूय एक मोठें हें आसा, पुस्तकूच बरोवपा जातलें. कारण खंय खुबशे जर काडत जाल्यार ती टेंडरां काडल्यान थंय तें काम ना आनी 2 म्हयन्यांनी ताचो रिपोर्ट केला की तें चोरून गेला म्हणून. आतां हें जें काम करता तें ताजेच तो चेअरमॅन आशिल्लें ऑफिस काम करता. आमी ती ऑर्डर काडटा आनी त्या ऑफिसाक धाडटा. आनी काही म्हाका एंगल्स आनी हे सापडले प्लेटी, त्यो सबस्टँडर्ड आसा. म्हणजे 6 mm प्लेट जर आसा ती 3 mm आसा. जो एंगल 45 by 45 by 5 mm आसा जाल्यार तो सबस्टँडर्ड आसा. आनी जो पळय ताका होल मारपाचो भितर आनी ताका कॉन्क्रीट घालपाचो ताका 25 by 25 by 25 आनी तो 30 सेंटीमीटर डीप घातलो जाल्यार थंय तें सारकें ना. म्हणजे खंयचीच गोष्ट थंय सारकी ना. हें आतां काल पयर चेक केलें. इरेग्युलरिटीज आसा जाल्यार तुमी एक्शन घेवपाकूच जाय आनी आय विल टेक द एक्शन. स्पीकर सर, प्रत्येक बिलांचेर तेंचे पेंटिंगाचे सायनबोर्ड सगळे बिलां आसता, अकाउंटाचो आसता, पूण व्हर्च्युअली थंय कांयच आसना. कलर चोरता काय असं दिसतं त्याचा अर्थ. तर सर, मान्य मंत्रीन सांगला की फोंड्याचे क्वेश्चन आसा, पूण रिलेटेड टू फोंडा ओन्ली गोंयचे स्पीड ब्रेकरचे प्रायसीस स्पेसिफिकेशन सांगलेले आसा. पूण आतां कोणे केल्ले ते केल्ले, तो 15% घेवन घरा बसला. पूण आतां तुमी पूण केन्ना करतले आश्वासन दिया? आनी फोंड्यान आख्खे गोंयभर इल्लिगल स्पीड ब्रेकर आसा वो जे सायनेज घालपाचे केन्ना करतले साहेब? सर, तो कितें सांगता, फोंडे ते फोंडे न्ही, टोटल 1622 स्पीड ब्रेकर नोटिफायड जाल्ले गोंयांत आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांवें डिटेल काडला. अशें तशें न्ही, प्रत्येक नॉर्थ आनी सावथाक कितले आसा ते जाय जाल्यार तुका डिटेल दिता. पूण तो प्रश्न ना, डिटेल दितलो जाल्यार 15 मिनटां वतली. डिटेल आज आपल्या जाय जशें तुज्या मतदारसंघात ज्या कडेन ट्रक वता ताजे सादारण स्पीड ब्रेकराची हायट 30 सेंटीमीटर आसा. पोंच्यान बारीक गाडी जर गेली, ती धाकली गाडी होंडा सिटी बी कोणा लागता, अशी परिस्थिती तुज्या हातूंत आसा. म्हणजे हे कोणी तरी मुद्दाम करून घेतला. हे बंद जावपाक जाय. त्याच खातीर आमी हे बंद कशें करताले ते पळोवया. ना, बंद करा न्ही साहेब. म्हज्या स्पीकर सर इतलें विचारपाचें आसा दॅट देर इज फिक्स अ टायम लिमीट फॉर द पर्टिक्युलर डिव्हिजन्स आनी जे काही नोटिफाईड स्पीड ब्रेकर आसा ते सारखे करचे, सायनेज घालची, पेंटिंग करचे आनी ताका कितें करपाचें ते करचे. आनी बाकीचे आज इल्लिगल आसा ते काडपाक टायम फ्रेम दिवचे, एश्युरन्स दिवचो तुमी टायम फ्रेम घालून. केन्ना सर, नोटिफिकेशना प्रमाणे जो कन्सर्न असिस्टंट इंजिनियर जो आसा त्या सब डिव्हिजनाचो ताका ऑथरायझेशन दिल्लें आसा टू मेंटेन द स्पीकर, टू मेंटेन द स्पीड ब्रेकर, टू करेक्ट द थिकनेस, टू टेक द विड्थ ऑफ द स्पीड ब्रेकर. हे सगळें ताका दिल्लें आसा, रायट दिल्लो आसा नोटिफिकेशना प्रमाणे. ना तो करना, तुमी केन्ना करून घेतले साहेब? ना केन्ना करून घेतले साहेब? हांव विचारता. काम करपाक लायला डिव्हिजनान मनीस आसा, पूण केन्ना करतले हांव विचारता. आमी अशें ठरयलां की नोटिफायड जाल्ले स्पीड ब्रेकर कितले आसा ते पयलीं सोदपाचे आनी त्या नंतर इल्लिगल म्हणजे जे नोटिफायड जावना ते स्पीड ब्रेकर कितले आसा ते पळोवपाचे. Because it's a related question to the speed breakers. So the very fact speed breakers is very important where normally we put it for sensitive areas like because of accidents or prone to accidents. So I want to ask the Honorable Minister, we know the procedure, it goes, we take a resolution, it goes to the collector, then to the SP and so on. But why does it take such a long time?
In the meantime, खूपचे accident जातात. It takes almost about 3 to 4 to 5 months. So why can't that be expedited? तसं आम्ही सांगला आता जे स्पीड ब्रेकर गरज आसा थंय आमी बेगिनात बेगीन घालतले आनी जे गरज ना आनी जे कितें आसा वी विल गो एज पर स्पेसिफिकेशन. त्यानंतर रमलर स्ट्रिप्स म्हणून आसता ते रमलर स्ट्रिप्स सध्या डमलर स्ट्रिप्स जाल्या. But कितें जाता because most of the speed breakers which are given have been rejected, a few of them which are supposed to be very important to be in that particular places. So what कितें करपाचें? थोडे speed breakers reject करतात collector after the inspection and verification. श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान एडमिट केला की कलेक्टराचे नोटिफिकेशन नागतना उठसूट प्रत्येक जाण स्पीड ब्रेकर घालता. एक टेंडन्सी जाल्या हांव रावता म्हजे बिल्डिंगे मुखार गाडयो वता येता हांव वता रिप्रेझेंटेशन करता कोण इंजिनियराक सांगता इंजिनियर हाडटा आनी हॉट मिक्साचे ते हें घालता आनी स्पीड ब्रेकर घालता. कॅन यू नंबर वन कॅन यू गिव्ह डायरेक्शन्स टू ऑल युअर इंजिनियर्स दॅट विदाउट नोटिफिकेशन नो स्पीड ब्रेकर शुड बी फिक्स. अँड स्पीड ब्रेकराच्यो स्पेसिफिकेशन आहा ताणें सांगला स्पीड ब्रेकराचे स्पेसिफिकेशन बी काय ना. थोडे कडेन एकच हें घालतात थोडे कडेन 4-4, 5-5 ते हॉट मिक्साचे रमलर घालता. कोणी समज भुरग्यांक बसून वता न्ही गॅरंटेड स्पीड ब्रेकर वयल्यान सडनली जर गेलो पेंटिंग बीन आसतना जाल्यार चॅक करचें पडटलें भुरगो फाटल्यान आसा काय ना तें. ही परिस्थिती आसता एक एकदां. म्हणून एक ऑर्डर म्हणजे म्हाका दिसता सगळ्यांक सांगपा जाय की नोटिफिकेशन आसले शिवाय घालनाका. सेकंड हालीं नवे ट्रेंड पळय बॉम्बे दिल्लीक ऑनरेबल मिनिस्टरांनी पळयलां आसलें की रबरायज हें येता रबरायज हाजे हॉट मिक्साचे बी तशें घालना आनी रबरायज हाजे वयल्यान जर वसत जाल्यार तुका व्हडलोसो इम्पॅक्ट जायना गाडयेचो स्पीड स्लो जाता. वेदर मिनिस्टर वील एक्झामीन फिक्सिंग दोज टायप ऑफ स्पीड ब्रेकर्स. कसं पहिली म्हणजे instead of having speed breakers in the city area, I will prefer रमलर स्ट्रिप्स. रमलर स्ट्रिप म्हणजे 15 mm 2.5 mm म्हणजे 2.5 सेंटीमीटर साधारण आणि ताच्या अशो बारीक बारीक हे असतात साधारण 1.5 मीटर पर्यंत असता. इफ वी प्रोवाइड दॅट देन दॅट विल बी बेटर. ताजेरूय हांव एक्झॅक्टली ऑब्जेक्टिंग टू दुसरी रमलर स्ट्रिप्स जर घातल्यो जाल्यार ताजे पासून फायदोय आसात. एक म्हणजे गाडी स्लो जाता स्कूटरय स्लो वता आणि सिटी एरियेत ते एकदम बरें. स्पीकर सर रमलर स्ट्रिप जर घालतलो न्ही डांबराच्या वाट्याचे किंवा हॉट मिक्स बी घालून घालता ताच्या वाट्याचे ते रबरायज पळय येता. वेदर ही कॅन एक्झामीन दुसरी गोष्ट आसा रबर स्ट्रिप्स ज्यो घाल म्हणटा त्यो हांवें घातिल्ल्यो एकदां पूण चवथ्याच दिसा चोरून व्हेल्यो आनी ते रबर बरें आसता आनी ताजो उपयोगूय जाता आनी त्या खातीर भायर घालता ते चोर गोंयांत मेन प्रकारान जो आमी सायनेजीस लायता ते बोर्ड सगळे चोरून व्हरता. कारण कितें स्टिलाचो प्रायस तांकां सेल केल्या नंतर 8 रुपया किलो मेळटा 9 रुपया किलो मेळटा अशी परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर हाजेर पूर्ण विचार करून आमी डिसिजन घेता. बरें डिसिजन लोकांक कशें जातलें हें पळयता. विदाउट नोटिफिकेशन सध्या तरी नवे घालनाका म्हणून सांग. Without notification, will you give direction that without notification don't... Sir, I have already told, stating that whatever notifications are there, we will provide there only. Without notification जर कोणे घालो स्पीड ब्रेकर जाल्यार ताजेर केस घालूं येता. कंप्लेन करा हांव केस घालतलें. आयज कायदो आहा पळय तातूंत भितर डायरेक्ट कॉग्निजेबल ऑफेन्स जाता तो मागीर एसिस्टंट इंजिनियरूय भितर येतलो. पब्लीक सर्वीस एक्टान आहा ते. स्पीकर सर एक फुडल्या मिनिट प्रश्नाक एकच शांतादुर्गा जे हायस्कूल आसा बिचोले थंय एक स्पीड ब्रेकर आसलो तो बरो फुडें हाडून घातलो आनी फाटल्या सेशनान हांवें सजेशन दिल्लें की जे रस्ते हायवेक डायरेक्ट इंजेक्ट जाता त्या सगळ्या रस्त्यांक स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय. आतां चीफ मिनिस्टर सांगता की जे इल्लिगल कोण नोटिफिकेशन आसतना समजा घालता समजा जर जाल्यार तेजेर केस घालतले. थंय जर एक्सिडंट जालो जाल्यार सरकाराचेर केस घालतले लोक घालपाक जाय सरकाराचेर. घालपाचें तुमचें काम थंय घालपाक जाय. हे जे काम केलां ते कोणाक लागून तरी केलां न्ही. तो आमदारूय आसता सरपंच आसता किंवा लोकल कोण तरी आसता. सो हाजेर आमी विचार विनिमय करुया डिस्कशन करुया ताचे सारकें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करून फिक्स जाता. पहिल्या सेशनाक आमी सांगलेलें स्पीड ब्रेकराचे आतां एक वर्स जावन गेले तरी अजून स्पीड ब्रेकराचे ब्रेकर जे आसा पळय घालतात ते हायवेचेर घालो पहिल्या दिसा टँकरूच परतो आलो. शांतादुर्गा स्कुला सगळी ऑयल टँक फुटतात तांकां मागीर मागीर ताका प्रोविजन आसा. फुडलो प्रश्न श्री पांडुरंग मडकयकर. हाज्या फुडलो प्रश्न श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I may be permitted to start LEQ number 4B. 4B. उत्तर छापील प्रमाणे. स्पीकर सर,
ह्या प्रश्नाक म्हाका उत्तर दिल्लें आसा तें उत्तर पळयलें अशें दिसता की सगळ्या गोंयच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वेगळे कडेन मोठ्या प्रमाणाचेर 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स ह्यो वेगवेगळ्या कारणाक लागून डंप केल्ल्यो आसात. ह्यो व्हेकल्स डिस्पोज ऑफ करपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन किंवा गव्हर्मेंटा कडेन ते मेकॅनिझम आसा काय कितें? स्पीकर सर, हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की जितल्यो व्हेकल कोर्टाच्या कारणा खातीर आवश्यक ना आनी त्याचो ओनर क्लेम करिनात पळय व्हेकल्स, त्यो एक पब्लीक नोटीस दिवन सगळ्यो डिस्पोज ऑफ करूंक जाय. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ज्या जाग्यार कोर्टान ते व्हेकल दवर म्हणून सांगून ना किंवा ज्या जाग्यार ओनर क्लेम करिना क्लेम करता अशें सोडून बाकीचे व्हेकल आमी डिस्पोज ऑफ करूं येता. कारण ते सगळे कचरे आल्या, बरेचशे ते रस जावन फक्त खोक्यात टायर चोरेक गेल्या, ताजे कितें हे चोरेक गेल्या, फक्त ती एक आपली बॉक्स कशें दवरला. म्हणजे ते आतां डिस्पोज ऑफ करचे पडटले. वी आर वर्किंग ऑन इट. तो पर्यंत स्पीकर सर एक गजाल ही जाली, थोड्यो केसीस पळय आसता त्या केसीस ते म्हणटा की कोर्टाचें परमिशन जाय पडटा. कोर्टाचें परमिशन जाय जाल्यार कोर्टाचें परमिशन घेवचें. फॉर एक्झाम्पल हांव मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या भितर गाडयो आसात, त्या भायर आतां बस स्टँड ओल्ड बस स्टँड पळय आहा थंय ह्या क्षणाक जवळ जवळ 11 4 व्हिलर्स आनी 16 2 व्हिलर्स आसा. म्हणजे इतलो जागो तो बस स्टँडावेलो थंय आडवलो वता. इवन कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर तीच परिस्थिती, सगळे पुलीस स्टेशनाचेर हाडून व्हरून डंप करतात आनी पळोवपाकय बरें दिसना. म्हणजे कसल्यो गाडयो केन्नाच्यो कितें म्हाका दिसता जाय जाल्यार कोर्टा मुखार वचून कोर्टाचें पिटिशन घेवन इन ए टायम बाउंड मॅनर वेदर यू कॅन गिव्ह डायरेक्ट. त्या जाग्यार सिरियस क्रायम ना, म्हणजे एक्सिडेंट सिरियस ना, म्हणजे डेथ बी अशें, त्या जाग्यार आमी कोर्टाक मूव करता आनी वील टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट अँड डिस्पोज देम ऑफ. इफ द ओनर डज नॉट गिव्ह द बॉन्ड ऑर गॅरंटी वील डिस्पोज ऑफ देम आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ऍक्टिव्हिटी मडगांवच्या बस स्टँडावर पळय ज्यो आसात फास्ट एक्सरसाइज करता. नाही तो पर्यंत मडगांवच्या बस स्टँडार पळय जे डंप केल्ल्या, कॅन यू आस्क देम टू कीप इट लायक कुंकळे पुलीस स्टेशनार ज्या जाग्यार स्वताक जागो आसा. कारण बस स्टँडाचेर ते सामके शेबी दिसता. ना खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार दवरपा जाता, बिकॉज इट लुक्स व्हेरी शेबी. मडगांवच्या बस स्टँडाचेर ते सगळे हे जालां बसीस. हरशी मडगांव इतले भंगारवाले आहा मरे. खंय जाल्यार तांकां दिवपा लाय कोणाकी इफ दे कॅन डिस्पोज इट ऑफ. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 5. There's only one question. Because answer as per computer print. Speaker, sir, the land in Jaipur land aha Goa Sadan जावं Goa Bhavanant. I hope all the details of the properties are exactly there. Why I'm asking you, because Zaid code in top property documents are custom. Second, and since there is no e-protection in place, see that it is kept. All records of the property is kept in place. Sarke, all property that Jabbar why I'm asking you, because second question is there. My second subsidiary is there. At the 4,000 land, you have given the land for NOC. How do you plan doing it? Do you plan doing it under BBP? Do you plan doing it under government? What is your proposal? Because sir, तो 4,000 स्क्वेअर मीटर लँड जो आसा तो नवी मुंबई ह्या विभागात आसा आणि एक GADच्या अंडर हे सगळें येता. एक्चुअली क्वेश्चनूच रॉंग आसता. क्वेश्चनूच रॉंग आहा. तरी आसतना आन्सर दिता आमी. He can answer only whatever he has. It is a question of GAD. नो बट ठीक आहे, तुका आसा इतले तू उत्तर दी, पण प्रश्न GAD काय GAD वचपाक जाय आशिल्लो. तरी आसतना हांवें तो एक्सेप्ट केलो. तो अनस्टार्ट जातलो आशिल्लो. Speaker, sir. अनस्टार्ट जावचे पयलीं हांव सांगता ना, आयक मरे. 4,000 स्क्वेअर मीटर हो प्लॉट नवी मुंबई हांगा ऑलरेडी आमी घेतिल्लो आसा एक्स्ट्रा. त्या शिवाय गोवा सदन, मागीर गोवा भवन, परत नवे गोवा निवास ह्या विभागात प्लॉट एरिया आमचे कडेन 3,078 आसा. गोवा सदनाची 3,671 आसा आणि गोवा भवन जे आसा ते मुंबई आमचे कडेन डॉर्मिटरीज 2 आसा, रूम 7 आसा. आता नवो जो न्यू बॉम्बे प्लॉट घेतला तो प्लॉट 4,000 स्क्वेअर मीटर आसा. हो प्लॉट खूप जुनो, पूण GADन एक लेटर केले की 2007 22 फेब्रुवारी आणि तांकां म्हळें की वाशी जो मुंबई प्लॉट आसा तातूंत आमी अंडर PPP काम करपाक सोदता म्हणून. आणि PPP काम करपाक सोदपा खातीर